मया गावात नेवें जाता प्रति यथाशक्ती पावन कर आयज 100 एकट्ट केल्या नारायण देवाची ही मळी त्या प्रमाणे ताका शवान सोड ज्या गांवांनी हे रहिवासी सगळे जे आहा त्यांना हे कष्ट करता त्यांना तांकां बरे भशेन सायबिणी शवान सोड जाणकाराचे सहाय्यान ग्रामस्थाचे सहाय्यान ह्या रयत शब्दान हे सांगणे करता मया गांवांत वार्षिक पद्धती प्रमाणे हे नेवें जाता ताका नेव्याक शब्द कसो हे ग्रामस्थ गांवकार पयलीं वांयगणकाराक विष्णू थळान सांगता हे नेय आसा आमच्या नवरात्राचे दुसरे दिसा तीच जायी ताका तिथी प्रमाणे हे ग्रामस्थ गांवकार पत्र घालता बिचोलकारांक शांतादुर्गेच्या गांवकारांक ते ग्रामस्थ येता आनी हे नेय आयज वाजयत गाजयत जे त्या 4 नारायण देवाचे मळयेन हे करता आनी वार्षिक पद्धती प्रमाणे देवळान अजून पुजा पाठ जाता आनी बरे भशेन पुजा पाठ जाल्या नंतर आपापल्या हेका ते वाजयत गाजयत व्हरून आपापल्या हेका ने घ्या परने दिया ने घ्या परने घ्या अशी एक परंपरा ते परंपरेनुसार हे सगळे ग्रामस्थ ने जाता मम्मायच्या आमच्या देवळान ह्या भाताचो एक गोटो सुद्धा घालून तो पायस करता आनी ताका नैवेद्य दाखोवन तेची पुजा करता घरान व्हरून अशें ही परंपरा आसा ही तिनू गांवांची परंपरा वांयगण्या पावन देवळान हे व्हरून दवरता आनी देवळानसून परत आमी चौगुले वांयगणचे शेतांत वयता आनी थंयसरले शेत लुवून हाडटा भात हाडटा लुवून आनी ते आनी हे खेतोबाच्या देवळान एकी कडेन दवरून ते मिक्स करता आनी तेजी पुजा करता आनी ते गांवान व्हरून प्रत्येक जाण आपल्या आपल्या घरान व्हरून पुजा पाठ करून आपल्या आपल्या घरान दाराक लायता बिचोलकार आमी येता 4 जाण आमी सगळे वांगडे येता थंयसून न्हंय हांगासून न्हंय घेवन वचून परत आमी देवीच्या देवळान वचून तेजी पुजा करता भटाक येता सगळ्यांक दिता आनी अख्ख्या गांवान मागीर सगळ्यांक ते आमी घरा कडेन व्हरता घरा कडेन व्हरूनय तेजी मागीर परत आमी पुजा करून मागीर नैवेद्य दाखोवन मागीर आमी तेजी सांगाता करता.